तेंच्यांनी जे आमकां आश्वासन दिल्लें आसा येता ते पार्लमेंट सेशनात जर हो इश्यू जर क्लियर जायना जायत जाल्यार 21 जानेवारीक गोवा बंद करतले आणि गोवा बंद करपाक सगळे पॉलिटिकल पार्टी आमकां सपोर्ट करतल्यो हे आणि त्या दिसा आमी तो बंद हो निर्णय आमचो जाहीर करतले कारण 21 तारखेक समज जो निर्णय हांगा जाल्लो आसा त्या निर्णया प्रमाणे 21 जानेवारीक हांगा गोवा बंद जर जायना जाल्यार गोवा बंद आमी करतले पूण तेज्या पयलीं 3 दीस जंतर मंतराचेर हजारभर लोकांचे धरणा कार्यक्रम कंटिन्युअस 3 डेज हो जंतर मंतराक जातलो आणि त्या जंतर मंतराचेर 3 खासदार आणि आमदार आणि जे पॉलिटिकल पार्टी जे बाकीचे पार्टी आसात त्यांचे हेड उपस्थिती लायतले हांगातलें एज्युकेशन कंटिन्यू उरतलें कंटिन्यू उरतलें चारय कडेन जे पांचय कडेन धरणा कार्यक्रम तो कंटिन्यू उरतलो कोड ऑफ कंडक्टचा आम्हाला काही लागणार नाही कारण हे ऑर्डिनन्स आहे ते काय करणार ते आपण त्यावेळी ठरवू आणि समजा झालं तर येऊ दे ना पार्लमेंट इलेक्शनच्या वेळेला दाखवतो काय काय करायचं ते त्याला हिंडू दे तरी माइन एरियामध्ये आमकां अमेंडमेंट कारण इतके रावल्ले आसात कारण पार्लमेंट सेशनात अमेंडमेंट जालें जाल्यार ते लिगली सावंड आसता ताका चॅलेंज करपाचो बी व्हडलो विशय येना आणि ताका लागून अमेंडमेंट हे सगळ्यात उत्कृष्ट आतांच्या गोष्टी उपसभापती आणि बीजेपीचो आमदार मायकलान बीजेपीच्या खासदारांक मायनिंगा वयल्यान धू धुले दुसरी वाटेन आमचो सरकार वी कॅनॉट ब्लेम एनीबडी बीजेपी गोंयान आहा बीजेपी सेंटराक आहा कोरा अमेंडमेंट दोन्ही जण खासदार आहा एक मंत्री आहा एक खासदार आहा आमचे कितें काम करपाक जाय बीजेपी पार्टीचे ते फास्ट वयता अमित शाह मेळटा अपॉइंटमेंट घेता सगळ्या कामां करता आपली कामां सगळी करता ह्या लोकांची जर तर तुम्ही कामां करचे ना जाल्यार तुमकां रायट ना फुडल्या फावटी फॉर्म भरपाक आणि आय एम रेडी टू इवन रिझाइन along with all the people the 40 MLAs तेणी तुमचे चिंतपाक जाय 40 आमदारांनी कोणाची तुमकां ना आपूण व्हडलो मायकलान खुबळावन घाले मंत्री निलेश काब्राल आणि केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान थातारले निलेश म्हणटा फायल दिल्ली इल्ली इल्ली फुडें सरता भाऊ म्हणटा दिल्ली धरण्याची पाळीज येवची ना त्या पयलीं कितें तें आता मायकल बाब आताच उलयला आता रिजाइन जर जावन सॉल्व जाता जाल्यार आताच दिता फाल्यां कित्याक प्रश्न जर आसा फॉलोअप करून तेका इम्प्लिमेंटेशन करून घेवपाची कॅपॅसिटी आसपाक जाय घरा बसलो आनी रिजाइन जालो म्हूण कांय जावचें ना आमी फाटल्यान लावून करून घेवपाक हांव म्हणटा की मातसो डिले जाला तो आमी मानून घेवपाक जाय की आतां फायल लॉ डिपार्टमेंटा आसा जिंदाबाद म्हणलें पळय तशेंच मुर्दाबाद मारपाकूय तुमकां गरज पडटा तुमी करपाक जाय नांव सांगपाक जाय कोणाक जाय तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसता म्हाका हे पाटी मायनिंग जर चालू जातलेच केंद्र सरकाराक खबर आहा कितें करपाक जाय आनी परतून जर कितें केलें जाल्यार तुमी हांगा बसले आनी हांव तुमकां घेवन पडयतलो पयलीं सांगता तुमकां खंय बसपाचें जाल्यार तुमी डिसिजन घेवपाक जाय आनी करून घेवपाक जाय अजून तारीख डिक्लेअर जावन आपण येणाऱ्या अधिवेशनाक हे बिल येतले आणि हो जो घोळ झाला हो जो सगळो हे आसा प्रॉब्लेम जो आसा तो हे बिल आयले नंतर हो सगळो प्रॉब्लेम सोंपतलो तुझी बाबाक तुमकां सांगू सोदता की जंतर मंतरा वयले हे जे तुमी कितें ठरयिल्लें आसा ती सुद्दां करपाची गरज पडची ना हे हांव तुमकां ठामपणे सांगू शकता आणि तुमचो सगळ्याचो विजय ह्या सगळ्या हातूंतल्यान जातलो मायनिंग सुरू जायना जाल्यार 21 जानेराक गोवा बंद लोकांक पिशा काडपाचो प्रयत्न करनाकात आयज हांगा येयलो भाशणां केली सांगात केल्या आज पर्यंत सांगत आसात मुख्यमंत्री आणि काही खासदार गेले पूण कितें जालें प्रायम मिनिस्टरा कडेन मिटींग जाली म्हणून फोटो येयलो पूण ते मिटींगेक कितें जालें केन्ना चालू जाता तें कांयच ना जाल्यार अमके टायमा भितर जानेवारी पर्यंत जर मायन जाली ना जाल्यार तुमी आमचे बरोबर आसताले काय कितें आमच्या सगळ्या लिडरांच्या वतीन सगळ्या आमदारांच्या वतीन पार्टीच्या वतीन आमच्या इन्चार्ज जे आसा तेंच्या वतीन हांव सांगू शकता की 20 तारीख जानेवारीच्या पर्यंत जर मायनिंग चालू जाली ना जाल्यार 21 तारखेक गोवा बंद करपाक काँग्रेस पार्टी तुमचे बरोबर रस्त्यार येतली 21 तारखेक आमी तुमचे बरोबर आख्खी गोंय बंद करपाक संपूर्ण काँग्रेस पार्टी आमदार तशे बाकीचे लोक आमी येतले इतलेंच सांगता मायनिंगचेर सरकारान जे एक गडंतर हाडला ते ताबडतोब कुशीक काडूंक जाय मायनिंग सुरू करपाक सगळ्या पक्षांनी प्रयत्न करूंक जाय आनी जो राजकीय पक्ष आसा तेचे सरकार दिल्ली आहा कित्याक बंद पडला जाय जाल्यार तेंच्यानी काही करूं येता पण आमचें सांगणें आमी तुमकां सदांच पाठिंबो दितले केंद्र सरकार ट्रिपल तलाकाचेर 24 दिसात अध्यादेश काडूंक शकता जाल्यार मायनिंग प्रश्नाचेर कित्याक कांयच करिनात काय म्हूण शिवसेनेचो प्रश्न
कायदा येतो. सरकारला जर मनात असतं तर सरकारने हा 24 तासामध्ये कायदा आणला असता. आपल्याला जो हवा आहे तो अमेंडमेंट करून ट्रिपल तलाकवरती कायदा होऊ शकतो 24 दिवसामध्ये. SC/ST ऍक्ट वरती कोर्टाने सांगितल्यावरती 1 महिन्यामध्ये नवीन कायदा येतो. पण तुमच्या लागी एकूच मागता की तुम्ही एकवट दवरात, एकवट राखात आणि जे प्रेशर सरकारार घालूंक जाय सरकारान रावन ते आमी करतले हे तुमकां आमी वचन दितात. आणि जर आयकना जाल्यार तांकां कशें आयकून घेवपाचें आमचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय करतलो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार.